कला अकादमीन नाटकांच्या सर्तीची रक्कम 5 पटीन वाडयल्या. 20,000 इनामां लाखाक व्हरून तेकयल्यात. ते भायर हेर कितलीशींच नवी इनामां घाल्यात. सोमारा अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वाघान मराठी नाटकांच्या सर्तीची घोशणा केली. त्या उपरांत कोंकणी नाटकांची सर्त जातली. मराठी सर्त अ आनी ब गटांनी जाता. विष्णू म्हणटा नाटकाक बरोच खर्च येता. ताका लागून राज्यस्तरीय नाटकांच्या सर्तींचो दर्जो वाडपाक जाय. फाटल्या कितले तरी वर्सां सावन बक्षिसाच्या रकमेन कांय वाड जावनाशिल्ली. नाट्यप्रयोगाची निर्मिती करप ही एक सामकी खर्चीक बाब जाल्या. बऱ्याचशा संस्थांक एक नाटक निर्माण करतना सादारण 1.5 ते 2 लाख रुपया खर्च येता. आनी जेन्ना आमी राज्यस्तरीय स्पर्धा म्हणटात तेन्ना त्या राज्यस्तरीय स्पर्धेचे म्हणून एक कांय पातळी आसप हें गरजेचें आसता. ते दृश्टीन कला अकादमीन अंदूं बक्षिसाच्या रकमेंत वाड केल्ली आसा. सगळ्यान पयलीं हांव अ गटा बद्दल सांगता. ते प्रयोगा खातीर पयलें पारितोशीक पयलें आशिल्लें 20,000 रुपया तें आतां वाडोवन 1 लाख रुपया गेलां. दुसरें आशिल्लें 15,000 रुपया तें वाडोवन 75,000 रुपया गेलां. तिसरें आशिल्लें 10,000 रुपया तें वाडोवन 50,000 रुपया गेलां. आनी उत्तेजनार्थ 7,000 आशिल्लीं ती 25,000 गेल्या. त्या दिवशी आतां ब गटाचीं बक्षिसां पयलीं जें 10,000 आशिल्लें पयलें तें 50,000 गेलां. 7,500 आशिल्लें तें 40,000 गेलां. तिसरें 5,000 आशिल्लें तें 30,000 गेलां. आनी उत्तेजनार्थ आसा ती 20,000 गेल्या. ते खातीर तांकां कंडिशन आहा की अ गटान अंदू जीं आतां नाटकां सादर जातलीं त्या स्पर्धेन जे संस्थांक 60% परस कमी मार्क मेळटा ह्यो सगळ्यो संस्था फुडल्या वर्सा ऑटोमॅटिकली ब गटान वयतली. आनी ब गटान जांकां 60% परस चड मार्क मेळटात ब गटांत आनी जे पयलें येता तें नाटक ऑटोमॅटिकली अ गटान वतलें. फुडल्या वर्सा ती संस्था. क्रिकेटीन 2020 जाल्यार फुटबॉलांत फुटसाल आसा. आतां हॉकी खेळांतय नवो प्रकार मुखार आयला. बीच हॉकी हो प्रकार हॉलंडांत 8 वर्सां फाटीं सुरू जालो. जगभर वेगवेगळ्या देशांत सध्या बीच हॉकी खेळटात. बीच हॉकीन आतां भारतांत पावल मारला. हालींच कोलवा बीचार एक बीच हॉकी सर्त जाली. हॉलंडाचो आदलो स्टार हॉकी खेळगडो फ्लॉरिस बॉवलँडरान ह्या खेळाची म्हायती दिली. Hockey is a kind of new sport. We introduced it 8 years ago in Holland. I thought that just like every other sport, hockey should also have a variation of on the beach. And we really tried to get a spectacular form of sport with a nice leather ball, the bigger goals and stuff like that. And in the end, after a couple of years now, in many parts of the world, they play beach hockey in kind of tournaments like this, like events in Holland, in Germany, and from Brazil to Australia. So everywhere they're going to play it now. And next year we have a big World Cup tournament in Holland. As a side program of the World Cup in Holland, which is organized on the field. We have the Beach Hockey World Cup. No, none of us knew about it, but now we feel with so many beaches around, we are easily able to pick up the game, and our boys have done well. The junior team has reached the final, and the professional German team won by beating us by the golden goal. इतल्यानी खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.